नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मांडलो 26,855 कोटीचो अर्थसंकल्प. आर्थीक वर्सा 13.87% उदरगतीच्या दरान दरडोई उत्पन्न 7. बजेट फक्त नांवा खातीर मुखेलमंत्र्यान केला पोकळ घोषणा. गेल्या वर्साच्या बजेटाची जावंक ना अंमलबजावणी, विरोधकांचो फारपेट. पळोवणी करिनासतना हडफडे पंचायतीन कसो दिलो अहवाल. विजय सरदेसायाचो प्रश्न चौकशेचे, मंत्री माविन गुदिन्होचें आश्वासन. सचिवांची पंचायतींतली हाजेरी तपासपा खातीर बायोमेट्रीक, मंत्री माविन गुदिन्होचें विधानसभेत आश्वासन. व्हायरल जाल्ले ऑडिओ क्लिप हे राजकीय षडयंत्र आसूं शकता काय ना ह्या विशीं तुमकां सांगतलो येवपी काळ, सांगता मंत्री गोविंद गावडे. म्हज्या सगळ्या संस्थांचो वेवहार पारदर्शक, प्रतिमा पेड्ड्यार करपाकूच उटा संघटनेच्या वांगड्यांनी म्हजेर केल्यात आरोप, म्हणटा सभापती रमेश तवडकार. आनी आतां खबरो विस्तारांत. हडफडे एका बायलेच्या जाग्यांतल्यान कोणी तरी दादागिरी करून रस्तो व्हेलाय. ह्या विशीं तिणें कागाळूय केल्ली. पंचायतीन पळोवणी करता अशें सांगिल्लें. खरेपणी पळोवणी जालीच ना. पूण पळोवणेचो अहवाल आयलो ताचेर तुमी कारवाय करतले काय ना जाल्यार आमी कायदो हातीन घेता अशी शिटकावणी विजय सरदेसायान दिल्ली. हातूंत लक्ष घालून चौकशेचो आदेश दिता अशें आश्वासन पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन विधानसभेत दिलें. She had complained to the Panchayat of Harpora saying that somebody is constructing a road in her property with Dadagiri. The person is from Delhi, perhaps has some influence here. They also approached your office. You have given me a reply saying that an inspection was done on 17th. She has filed a complaint that there was no inspection done. On the 18th, she waited there. No inspection was done. And here there is a false report filed, and it's the subject matter of the proceedings of the House today, that an inspection report is submitted when no inspection has been carried out. Now what action you are taking against this secretary? Are you suspending him just because I've raised this issue now, or you are making an inquiry on him? I want a categorical assurance on this. Because sir, obviously I'll have to order an inquiry. Inquiry केल बगर कशे करतलो? Inquiry करून ना गोंयकारांक प्रोटेक्ट कर, दिल्लीवाल्याक न्ही. She's a just one girl. Speaker sir. And otherwise हांव तुका सांगता, जर तुमी जर करना जाल्यार our party will take the lead and take law into hands. Yes. Remove that road. तुका alternative दिता. उत्तर दिवं दी. Speaker sir, हितून हांव full inquiry order करता आणि तो कितें सांगता तें खोटे आसपाना चड करून. I will take action accordingly. पंचायत सचिवांचे दांडी मारपाचे प्रकार वाडल्यात. तांची पंचायतींतली हाजेरी तपासपा खातीर बायोमेट्रीक मशीन बसयतले अशें आश्वासन पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन विधानसभेत दिलें. मयचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान ह्या विशीं विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो. Whether the government is aware that many village panchayat secretaries are not punctual on their duty, thereby causing inconvenience to the public. Because sir, म्हाका जे आन्सर दिल्ले आसा भितर 184 आउट ऑफ 184 फक्त 11 पंचायत सेक्रेटरी गैरहजर आसता अशी कंप्लेंट आसा. म्हाका विचारपाचें आसा स्पीकर सर की खंयची मेथडॉलॉजी वापरता हांकां हेंचे अटेंडन्स चेक करपाक लागून. स्पीकर सर, मान्य प्रेमन शेट एक बरो प्रश्न मांडलेलो आसा आनी हो सगळ्यांक लागू जाता. हांव मान्य करता तो कितें सांगता तें सारकें. सेक्रेटरी सारके टायमार वचना, इन्स्पेक्शनाक गेला म्हूण सांगता आनी गायब जाता. आनी जे मॅन्डेटरी आहा एक्चुअली वर्सा 3 पाटी BDOन वचोन इन्स्पेक्शन करपा जाय, फॉर्मली तेणी रिपोर्ट दिवपा जाय. सरप्रायज इन्स्पेक्शन हेंय जायना. आय जस्ट रिसंटली पुल्ड देम अप. हांव आनिकूय हें स्ट्रिंजंट करता आनी एक दुसरी एट डेप्युटी डायरेक्टर लेवल कंपल्सरी आनी म्हाका ते रिपोर्ट येवपा जाय हें हांव करता टू सी दॅट दे रिपोर्ट इन टायम.
बायोमेट्रिक्सूय हाडटा, पूण तेच बरोबर म्हाका हावजान आनीक ते सगळ्यां कडेन एश्युरन्स जाय. जेन्ना हांव खऱ्या अर्थान एरिंग सेक्रेटरीज इल्लिगल जे काम करता, जेन्ना हांव तांकां सस्पेंड करपाक सोदतलो, जेन्ना हांव तेंचेर एक्शन घेतलो, जेन्ना हांव तेंचे ट्रान्सफर करतलो, मान्य आमदारान आनी बाकीचे आमदारान कोणें रिक्वेस्ट घेवन येवपाक जायना. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची आणि ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. गोवन हो खासा तयार केल्लो ब्रँड जो सैमाचे नाश व त्रास न करता झाडां पेडांचे रक्षण करपी. सैमाची राखणी करून कापणी करपाक जाय होच विचार हो ब्रँड करीत आसा. चला तर आमी तेंचे उपक्रम पळोवया. हांगासर आमच्या MPC सेटअप करपाक मोस्टली आमकां गव्हर्मेंटाचो हेल्प मेळ्ळा आनी दिस इज CSR फंड वापरून आमी हांगासर हो सेटअप केल्लो आसा सेंटर. हांगासर लोकल बायलां जी आसा जे लोकांक लायव्हलीहूड ना आनी ज्या लोकांक काम करपाची इच्छा आसा तसल्या बायलांक आमी हांगासर ट्रेनिंग दिवन ह्या सेंटरार काम करपाक आमी आपयल्लेले आसा. तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिल्ले आसा एक लायव्हलीहूडा खातीर बारीकसो. जो कितें बायो रिसोर्सीस आमकां मेळटा गोंयांत पिकता ते बायो रिसोर्सीस जशे पणस, नाल्ल, कोकम, आंबे, सो जे कितें एक्सेसान पिकता ते आमी गोवन फार्मरा कडच्यान घेवन ते आमी आमच्या सेंटरार हाडटा आनी वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आमी हांगासर तयार करता. जशें एग्जाम्पल आमचे पणस आसा, पणसा पासून आमी जॅकफ्रूट हलवा करता, साठ करता, जॅकफ्रूट पिकल करता. तशेंच तरेन खूब तरेचे प्रोडक्ट्स आमी आमच्या सेंटरार तयार करता. जैव संसाधनाच्या मालकांक आणि गिरायकां मदीं थेट संबंध करपा खातीर संकल्पना केल्लो हो एक उपक्रम आसा. गोवा गव्हर्मेंटान हांगा ह्या कामां सुरू केल्ल्या बायलो आमी हांगा काम करूंक लागल्या आनी ते काम करून आमकां पयलीं हायशें दिसतालें हे आनी काम करून जातलें आनी कितें करतली काय अशें म्हणून. हेजे फुडें आतां आमकां कितें दिसलें हें काम म्हणल्यार आमकां कांय न्हूशें जालां आनी आतां कितें जालां मेन म्हणल्यार पयलीं आमी खंयी भायर सरपाक वयता तेन्ना आमकां घोवा कडेन हात पसरवपा पडटालो. जेन्ना आमकां कितें दी वचपाक खंयी वयता जाल्यार आतां आमी ह्या स्वता पांयार उबी रावले जाल्यार आमकां आतां घोवा कडेन हात पसरवपाक पडना. आमी स्वताची कमोवन आनी स्वता पांयार उबी रावन आमकां व्हडलो अभिमान सो जाला आनी हेज्यानी फुडें आमी आमकां गोवा गव्हर्मेंटान तर आमकां हेजो साथ दीत आनी तेज्यानी बरी करून आनी बरो आमचे हेजेर उबी रावन आमी बरें करूंक शकतली. आणि अशा तरेन गोवन हो ब्रँड सैमाक दुखय नासतना गोंयच्या विकासाक आणि उदरगतीक मदत करीत आसा. ब्रेका उपरांत येवकार आतां पळोवयात फुडल्यो खबरो. व्हायरल जाल्लो ऑडियो क्लिप हे राजकीय षडयंत्र आसूं शकता काय ना ह्या विशीं येवपी काळूच तुमकां सांगतलो अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगिल्लें.
फाटल्या कांय दिसां पयलीं मंत्री गोविंद गावडेन आदिवासी कल्याण संचालकाक वायट उतरां दिल्ल्याचो ऑडियो बरोच व्हायरल जाल्लो. ह्या विशीं जेन्ना विधानसभा अधिवेशनाच्या चवथ्या दिसा विधानसभेच्या भायर पत्रकारांनी मंत्री गोविंद गावडेक विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर जाप दितना तो उलयतालो. फाटल्या कांय दिसां पयलीं मंत्री गोविंद गावडेन आदिवासी कल्याण संचालकाक वायट उतरां दिल्ल्याचो ऑडियो व्हायरल जाल्लो. हे विशीं जेन्ना विधानसभा अधिवेशनाच्या चवथ्या दिसा विधानसभे भायर पत्रकारांनी मंत्री गावडेक प्रश्न विचारलो तेन्ना मंत्री म्हणटा ऑडियो क्लिप एक राजकीय षडयंत्र आसूं शकता की ना हे विशीं तुमकां येवपी काळूच सांगतलो. कोणाच्या एका राजकारण्याच्या फायद्या खातीर ताजो वापर केल्लो काय कितें की एकंदरीत ह्या प्रकरणात ह्या षडयंत्रा भितर ताजो सहभाग कितें आसा तो येणारो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हजी शाळा आनी हेर संस्थांचो वेवहार पारदर्शक आसा, ताका लागून ताचो हिशोब दिवपाक आपूण तयार आसा. म्हज्या आड उटा संघटनेच्या ज्या वांगड्यांनी आरोप केला तांचो हांव निशेध करता अशें विधान सभापती रमेश तवडकर हाणें केला. प्रकाश वेळीप हांची आतां 60 पार जाला, ताका लागून ते बालबुद्दीन उलयता अशें सभापती रमेश तवडकरान म्हटलें. सरकारा फारीक करपाचें आसा. आमी इतले बरे म्हणजे अनेक प्रकारचे काम बरे करता आसतना सरकार म्हणजे आमचे आसले कारणान सरकारा कडेन ते वे आउट करचे अशें म्हणून आमी आमचो प्रस्ताव केल्लो आसा. समज सरकारान जर आमी ते वे आउट केले नासत जर जायत न्ही फाल्यां आमी ते पयशे भरतले. म्हणजे ताचेर आरोप आमचे करपाक तातूंतल्यान कितें करपाक सिद्ध करपाक शकता. म्हणजे हे विशय आसा. रेस्पेक्टान ताचो एक वेगळ्या प्रकारचो आदरमान आसा. अशें आसतना सुद्दां तो जेन्ना उलयता त्यामुळे म्हाका इतलेंच म्हणचें आसा ताज्यार 70 वर्सां जाल्लें आसा. म्हणजे 60 नंतर ते बुद्धी कशें म्हणटा आमी हें म्हणटा पळय लाठी बुद्धी म्हणटा ती म्हणजे आतां 70 नंतर आसा न्ही बाळबुद्धी जी आसा न्ही म्हणजे तो आतां हातूंत गेल्लो आसा. म्हाका ताजे संदर्भात कांय उलोवपाचें ना. आज हांवें विशेष करून ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जे सगळ्या क्लियरिटी दिता इतल्या खातीर ताजे बरोबर जे बशिल्ले ते तरूण आसात. म्हणजे एक त्या तरुणांक जे आसा न्ही तुका दिवपाक सोदता. म्हणजे तुले 43 करोड म्हणजे तातूंत हांवें भ्रश्टाचार केलो. म्हणजे त्या प्रकाश वेळपान तांणी सिद्ध करचें ह्या 43 करोडाचें. म्हणजे केन्ना केन्ना कशें ताजे बरोबरचे सांगाती आसता पळय न्ही सांगाती ते पिवळ्या नदरेचे आसता. म्हणजे ताका जग सगळें पिवळें दिसता. त्यामुळे ह्या सगळ्या म्हणजे कोणें जर अशा प्रकारचे हे सिद्ध केलें आसत जर जायत न्ही जाल्यार हांव त्याच क्षणान रिजायन जावन बरोवचो. आज कांय जाणांक जे आसा न्ही आज रमेश तवडकर व्हड जायत चल्ला. म्हणजे आज ती डॉक्टरेट जावं आनी अन्य खंयचे जावं सगळी मग कांय लोकांक दुखप हें आसा न्ही स्वाभावीक न्ही. हांवें कोणाचो दुस्वास करूं ना. आनी आजची घडयेचेर हांव सांगता तुका म्हाका कोणाच्या संदर्भाचे विकृत म्हणजे कोणाचे हांवें एकदां मुख्यमंत्र्याक सांगलें हांवें ह्या कामाक जाता एक मूय सुद्दां मारली ना. म्हणजे कोणाचे एक सुद्दां नांव कोणाचे रेवेक घेवना म्हणजे राजकीय आनी सामाजीक कार्याचो. त्यामुळे की दुख्ख इतलें जाता हांवें जर कोणाच्या विशयाक केन्नाच द्वेश करूं ना कोणाचेच वायट करूं ना असं जर जायत न्ही जाल्यार ह्या अशा तरेचे लोक आरोप करून समाजा मध्ये एक प्रकारची म्हजी प्रतिमा आसा न्ही ते म्हणजे डागपाचो प्रयत्न करतात. की त्यामुळे हांव इतलें सांगता की अशा लोकांक जे आसा की योग्य वेळाचेर चूक हांव उत्तर दितलो. परतून एक फावट वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. With extreme rainfall events showing disturbing rising streak, the number of rainy days with very heavy and exceptionally heavy rainfall has increased worrisomely by more than 100%. Goa, a coastal area. It is already in the grip of climate change driven phenomena, ranging from the impacts of changing sea levels to extreme weather events. Examining this situation, our Chief Minister Dr. Pramod Sawant has inaugurated multi-purpose cyclone shelters across the state and have appealed to people to take good care of these shelters. These shelters are meant to provide refuge to vulnerable populations at the time of cyclone storm and otherwise to be used as school,
community centers, etc. This cyclone shelter has been designed after extensive consultations with the community and especially women members of the community. गव्हर्मेंटान ही जी वास्तू तयार करपाक खूबशें योगदान दिल्लेलें आसा तेन्ना ही वास्तू टोटल आतां हँडओवर आमच्या पंचायतीक केल्लेली आसा. जेन्ना ह्या गोंयचेर किंवा ह्या गांवाचेर किंवा सरावंडींग एरिया जी आसा आमची तितून आपत्ती येता तेन्ना जे लोक कितें जालें जाल्यार तांकां आमी हांगर शिफ्ट करपा खातीर तयारी आमची रेडी आसा पंचायतीची. ही जवळ जवळ ग्राउंड +2 आसा आनी तेन्ना सगळ्यो सुविधा हितून तयार केल्लेल्यो आसा. जशें की रावपा खातीर बाज्यो रेडी केल्लेल्यो आसा. तशेंच तेचे सकयल एक किचन आसा की सगळ्यो फॅसिलिटीज आयज तयार करून दवरलेल्यो आसा. This cyclone shelter home is located just next to the fire station. These cyclone shelters are not only for protecting people's life at the time of disaster, but these are also spaces that the community can use in regular time, so they are being put to use as schools, essentially primary schools, as secondary schools, as colleges, as community centers for the community. There are a total 11 cyclone shelter homes all over Goa. We cannot predict when there is a cyclone or a storm, but the Goa Meteorological Department is monitoring the situation and giving us the necessary warning. But Goa government has kept this multi-purpose shelter home intact in case of any emergency. ब्रेका उपरांत येवकार पळोवयात फुडल्यो खबरो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत 26,855 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्प मांडलो. आर्थीक वर्सा 13.87% उदरगतीच्या दरान दरडोई उत्पन्न 7.64 लाख रुपया मेरेन वाडपाची आस्त हातून उक्तायल्या. घोषणा टाळून सध्याचे स्थितीत गरजेच्या सुविधांचेर भर दिवपाचो यत्न मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान अर्थसंकल्पात केला. दरेका मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर आमदारांक 40 कोटींच्या खासा निधीची वेगळी तजवीज केल्या. भलायकी क्षेत्रासयत भौशीक बांदकाम, वीज सुदारणा आणि रोजगार निर्मितीचेर भर दिला. महत्वाची गजाल म्हळ्यार अर्थसंकल्पातलो 30% निधी बायलांच्या उदरगतीचेर खर्च जातलो. पुराय आरोग्य क्षेत्राक 2121.86 कोटीची भरीव आर्थीक तरतूद केल्या. गोवा मेडिकल कॉलेज सभापती महाशय, गोवा मेडिकल कॉलेजी खातीर 890 कोटी महसूल आणि 181 कोटी कॅपिटल एक्सपेंडिचर मेळून 1071 कोटीचे नियोजन केला. ह्या वर्सा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा खातीर 74 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, MSME क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासा खातीर केंद्र सरकाराचो वर्ल्ड बँक फंडेड रॅम्प प्रोग्राम आमी राज्यात चालीक लायतले. MSME हांगा त्यांच्या सगळ्यो सेवा खातीर, येवजण्या खातीर तशेंच ऑनलायन वाद निवारणा खातीर मदत करपाक आनी आदर दिवपाक ताणें ताका ग्रीनिंग उपक्रम, जेंडर इन्क्लुजन, क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण वरवीं रॅम्प कार्यावळी वरवीं बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटरची पुरवण करपाचोय प्रस्ताव आसा. फुडल्या 4 वर्सां भितर 262 कोटीची SIP निर्माण जातली. तातूंत राज्याचो निवेश 42 कोटी आसतलो. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटा खातीर अंदूच्या बजेटात 154 कोटीची तरतूद आसा. सभापती महोदय, गोवा स्टार्टअप पॉलिसी अंतर्गत विविध योजना चालीक लावन एक सर्वसमावेशक धोरण फुडें व्हरून गोंय राज्य देशाचें क्रिएटिव्ह कॅपिटल करपाचोय आमचो हावेस आसा. त्याच धर्तीचेर डिजिटल नोमॅड फ्रेंडली वातावरण निर्माण करून प्रोफेशनल्स अँड स्टार्टअप गोंयांतल्यान काम करपाक प्रोत्साहीत करपाचो आमचो यत्न आसा. गोंयच्या जनतेक फुकट इंटरनेट सेवा दिवपा खातीर आमी 100+ वायफाय हॉटस्पॉट निर्माण करपाच्या प्रक्रियेत आसा. शिक्षण क्षेत्रात पूर्ण गंभीरतेन म्हजें सरकार महत्व दिता आनी त्या नदरेन ह्या वर्सा 3,243 कोटीची भरीव आर्थीक तरतूद हांवें केल्या. सभापती महोदय, आयचें जग खूब झपाट्यान बदलत आसा आनी आमची शिक्षण प्रणाली ही ह्या बदलाक पूरक आसपाक गरजेचें आसा. माणकुल्या भुरग्यांचेर बुजाचेर आसपी दप्तर आनी अभ्यासाचो भार उणो करून काल सुसंगत, प्रगत आनी आनंददायी शिक्षण प्रणाली चालीक लावपाक म्हजें सरकार कटिबद्ध आसा. प्रत्येक विद्यार्थ्याची आवड, क्षमता आनी कौशल्य हाका योग्य चालना दिवपाक शिक्षण प्रणाली देशाच्या नव्या शैक्षणीक धोरणात
अभिप्रेत आसा. ह्याच दिशेन गोंय नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीची अंमलबजावणीत देशात अग्रेसर आसा ही आमकां अभिमानाची गजाल आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान अर्थसंकल्पात नगर नियोजन खात्याक 37, गृह खात्या खातीर 1226, भूंय सर्वेक्षणाक 40, पर्यटनाक 255, म्युझियमाक 15, विज्ञान तंत्रज्ञानाक 209, उजो पालोवपी दळाक 130 आणि जीएमसीक 2071 कोटी रुपयांची तजवीज केली. तशीच जीएडीक 166, बांदोडकार समाधी खातीर 10 कोटी, भलायकी सेवेक 838 आणि भौशीक बांदकाम खात्याक 2976 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या. कृषी क्षेत्र सरकाराच्या प्राथमिकतेचे अग्रेसर आसा आणि त्याच कारणान हांवें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा खातीर 259 कोटीची भरीव तरतूद केल्या. सभापती महोदय, असिस्टंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द व्हेजिटेबल बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्ट्रोक इंडिव्हिज्युअल ही येवजणे खाला पात्र भाजी लागवड गटाक व व्यक्तीक मेळपी वन टायम असिस्टंट दर हेक्टराक 80,000 वयल्यान हेक्टराक 1 लाख रुपया दिवपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या फायनान्शियल इयर 24-25 ह्या वर्सा 50 लाखाची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, भारत सरकारच्या नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्डच्या अर्थसहाय्यान गोंयाच्या काजू पिकाचे प्री प्रोडक्शन अँड प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मॅनेजमेंट अँड व्हॅल्यू एडिशन अँड लॉजिस्टीक, मार्केटिंग अँड ब्रँडिंग हाचो आस्पाव करून कॅश्यू क्लस्टर डेव्हलपमेंटचो प्रस्ताव आसा. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा खातीर 553 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, गोंयच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांक 23 वर्साच्या स्पेशल ऑलिंपिक संवसारीक खेळात बर्लिन भारताचे प्रतिनिधित्व केलें. थंय आमी वेगवेगळ्या खेळात 19 पदकां जिखल्यात अशें ह्या सभागृहाक कळोवपाक म्हाका अपार अभिमान दिसता. आनी ह्या खेळगड्याक आमी भरीव आर्थीक मदतूय वितरीत केल्या हेंय सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. सभापती महाशय, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमाच्या खाला मुळावी बांदावळ प्रकल्प विकसीत करपा खातीर काम हातात घेतलें, जी उल्लेख केल्ल्या वाठाराच्या सामाजीक आर्थीक उदरगती खातीर उदरगत तूट वळखून घेतिल्ल्या वाठारांनी समुदाय संपत्ती थारतली. सभापती महाशय, ह्या वर्सा सावन अल्पसंख्यांक, मागासवर्गीय आनी ट्रायबल जनते मेरेन कल्याणकारी योजना पावोवपाक विविध महामंडळांक कार्यव्याप्ती वाडोवपाच्या नदरेन बळकश्टी करपाचें आमी थारायलां. TCP डिपार्टमेंटा खातीर आर्थीक तरतूद 37 कोटीची आसा. बिल्डिंग प्लॅन एप्रुवल मॅनेजमेंट सिस्टीमची व्याप्ती सगळ्या प्रकारच्या इमारती खातीर वाडयतले असो प्रस्ताव हांव मांडटा. तशेंच लँड रेव्हेन्यू कोड खाला रुपांतर अर्जाची शिफारस ऑनलायन मोड वरवीं दितले. गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलरायझेशन 210 भितर आवश्यक ते बदल करून तशेंच आर्थीकदृष्ट्या कमकुवत क्षेत्राच्या विकासा खातीर योजना आखून गांवगिऱ्या वाठारांनी लँड डेव्हलपमेंट सुनिश्चित करपाचेर आमी भर दितले. टुरिझम डिपार्टमेंटा खातीर हांवें 255 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान डिजिटल एडवर्टायझींग स्क्रीन panels in order to display the social message, promotion, unexplored location, hinterland, Goan culture and heritage, commercial advertisement तसेच collection of the tourist statistics on a real-time basis आणि ह्या माहितीची निरंतर नियाळ पर्यटन खात्याक मेळचो हाच्या खातीर मास्टर सर्विसीस एग्रीमेंट केला. गोंयांत येवपी पर्यटकाक सुलभ सुविधा मेळपाच्या नदरेन म्हज्या सरकारान होमस्टे, बेड अँड ब्रेकफास्ट पॉलिसी आणि कॅरावान टुरिझम पॉलिसी चालीक लायल्या. प्रचलित पर्यटन स्थळां आणि गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटनाक चालना दिवपाचो हो निर्णय उपयोगी थारतलो. तर ह्या आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.